प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा माकुचो 4वा विसवोर. वोड एक 35 ते 41 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 वर्सेस 35 to 41. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसा सांज जातोच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो ओड्यान व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक मोठें वादळ मोड सुटलें आनी ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी ओडें उदकान भरोन बुडोवंक पावलें. आनी तो आपूण बेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी मोत्तांव, तें तुका कांयच पडोंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दोरयाक म्हणलें, गुपचीप थंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत तर वारो आनी दोरया पर्यंत ताचें आयकतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शुभ वर्तमान आमी आयकलां तें आमकां एक एकल्याक लागता. आनी ह्या शुभ वर्तमानाची सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमचें आख्खें जिवीत सारकें बदलतलें. 35 वोड अही जाता कोमेस. त्याच दिसा सांज जातकूच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या. त्याच दिसा कितें घडलेलें? जेजून आपल्या शिसांक सोबार ओपारींनी शिकोवन दिल्ली. लोकांक ओपारींनी शिकोवन दिल्ली. आमी पळयता की ह्या दिसांनी जेजून आपल्या लोकांक ओपारींनी शिकयतालो, पूण आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. आनी ह्या शिसांक सगळें फोडून सांगलेलें, त्या ओपारीची सजमणी दिली. तांकां कितें ओपारींनी सांगलेलें, भावार्थ कसो चलता म्हणून. आनी जेन्ना तो सांगता तांकां पोलतोडी या, हें पोलतोडी या जावन आसा देवाचें उतर. कित्याक पोलतोडी या? जेजू जाणो आसलो की त्या दुसरे वाटेन आमी फुडें वाचत जाल्यार 5वी वडीन त्या दुसरे वाटेन एक मनीस आसलो, ज्या मनशाचेर देंवचार बसलेलो आनी जेजू ताका सुटका दिवपाक थंयसर वसोंक सोदतालो. सर्गीच्या बापान ताका सांगलेलें, वच ते वाटेन. म्हणटच आतां जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा पोलतोडी या, तो तांकां सांगिना आमी मोदल्यांक वसोया आनी थंयसर आमी मोत्तेले हांव. पोलतोडी या म्हणजे आतां व्हड्यान बसोन पोलतोडी पावोन आपलें काम करून पोत्तून येवपाचें काम, असो हुकूम जेजून दिल्लो. पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेजू आतां तांकां सांगता पोलतोडी या. ते घोड्यार बसतात. जेजू एकदम थकला, आख्खो दीसभर शिकयता. तो मनीस आसलो, थकतालो. आनी तो आतां थकलेलो म्हणून तो आतां त्या व्हड्यार न्हिदलेलो आहा. आनी जेन्ना हे शीस, जेजूचे शीस त्या 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 दोरयान आतां वेतात, एक मोड येता. आनी तें मोड अहें येता की आतां ते बुडूंक पावपाच्या वेळेर पावल्यात. पूण जेजून तांकां सांगलेलें पोलतोडी या. जेजून तांकां सांगना की तुमी ह्या मोडान मोत्तेले म्हणून. जेजू जाणो आसलो. म्हाका दिसता हें जें मोड येयल्लें, हें देवान हाडूंक नासलें मोड. आमी नोको, देव केन्नाच मोड हाडिना आमकां त्रासान उडोवपाक. पूण जेन्ना जेजून तांकां सांगलें पोलतोडी या, आनी तांकां तेजे पयलीं शिकोवन दिली भावार्थ कसो चलता तो. आतां ह्या शिसांनी खरेपणी ह्या उतराची हो भावार्थ कितें तें, कशे भाशेन भावार्थ चलता, कशे भाशेन आमी तोंड उक्तें करूंक जाय, कशे भाशेन आमी आमचो हुकूम दिवंक जाय, कशे भाशेन आमी अधिकारान चलोंक जाय, ती सजमणी तांकां मेळ्ळी जाल्यार ते आतां तें मोड जें येयलां, त्या मोडाक जें जेजून केलें, शांत केलें, दोरयाक शांत केलो, तें जें जेजून केलें तें करूंक पावतले आसले. पूण कितें घडटा? जेन्ना तें मोड येता, ते आतां घाबरतात, ते भियेतात आनी जेजूक उठयतात, म्हणटात, तुका कांय पडोंक ना? गुरुजी म्हणटात, आमी मोत्तांव, तें तुका कांयच पडोंक ना? भाव भयणीनो, जेजून तांकां फकत हें उतर दिल्लें, पोलतोडी या. तांकां शिकोवन दिल्ली कशे भाशेन ते दोरयाक वा त्या मोडाक कशे भाशेन शांत करपाक. जें जेजून तेजे उपरांत केलें, कितें केलें? ताणें गुपचीप म्हणलें, थंड जा.
आणि वाऱ्याक थांबले आणि वारें थांबले आणि वोट थोडाय जाली. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तोंड उक्तें केलें आनी त्या मोडाक सांगलें शांत जा, दोरयाक सांगलें गुपचीत राव, दोन वस्तू केल्यो. कित्याक जेन्ना मोड येयलें, दोर्या आतां एकदम आथमोडीत जालो. म्हणजे उदक सगळें हालतालें. आतां जें व्हडें आसलें तें आतां व्हडें आतां दोरयान आतां बुडूंक पावतलें आसलें. म्हणटच दोन वस्तू करच्यो पडल्यो जेजूक. एक तर ताणें त्या वाऱ्याक थंड केलें, म्हणजे शांत केलें, आनी दोरयाक पासून गुपचीप राव म्हणलें. म्हणजे दोर्या सगळो हालतालो उदकान त्या वाऱ्यान, आनी ताणें उदकाक पासून म्हणलें थंड जा. आनी बाबा सगळें शांत जालें जेन्ना जेजू उलयलो तेन्ना. आमी आतां आमच्या मनान हें जें जेजून केलें तें आमी आमच्या मनान आमी पडत जाल्या, आमच्या काळजांत पडत जाल्या. कितले फाटी आमच्या जिवितान असलें मोल येता, कसले त्रास येतात, आनी त्रास येयल्या म्हणून आतां आमच्या जिवितान खूब त्रास आमी भोगूंक पावता. पूण जेन्ना जेजून सांगलां आमकां, जो मनशा कडेन भावार्था, जो मनीस आपल्या उतराचेर चोत्राय दवरता, जो मनीस देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरता, मोळ येवं कितें येवं, तांची चोत्राय देवाच्या उतराचेर जाता. आनी तें उतर काळजान धरून मनाची नरसणी करून तें तोंड उक्तें करून तें उतर म्हणटा. आतां सगळें मोड, सगळो दोर्या, सगळे त्रास जे येयल्या आतां गुपचीप जातात, थंड जातात, आनी आतां आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक मेळटा. तर भाव भयणीनो, ज्या शिसांक जेजून सजमणी दिल्ली, फकत गोपारिनी सांगूं ना, पूण सजमणी दिल्ली, जेन्ना त्रास येयले, जेन्ना ते मोड येयले, ते विसरले आनी तांकां आतां त्या त्रासान कितें करूंक जाय तें करूंक ते पावूंक ना. भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सां जावन आमी म्हणटा आमी जेजूचे शीस, आमी म्हणटा आमचें तारण जालें. पूण जेजून आमकां सांगलां, जुवांचो 14:20 तो म्हणटा, जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी जें हांवें शिकयलां तें तुमच्या मनान हाडटलो. म्हणजे पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां शिकोवपाक देवाचें उतर, आनी आमकां तें आमच्या मनान हाडपाक. आयज बाब म्हणून जेन्ना मोड येता, खरेपणी पवित्र आत्मो आमकां तें आमच्या मनान हाडटा काय? मनान हाडिना जाल्यार आमी आमकांच विचारूंक जाय, खरेपणी म्हजें तारण जालां? खरेपणी जेजू म्हजे भितर हा? खरेपणी पवित्र आत्मा म्हजे भितर हा? कित्याक पवित्र आत्मो उतराक विश्वासी, ताजें काम आमच्या मनान हाडपाक, ताजें काम आमकां शिकोवपाक. पूण हें जायना जाल्यार, आमकां शिकोवन सजमणी उतराची मेळना जाल्यार, पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडिना जाल्यार, आनी आमी जे त्रास येतकच आमच्या जिवितान आमी आमचेंच कोत्ता, आमी जें आमच्या मनान येता तेंच कोत्ता. आतां आमी त्रासान बुडटा आनी थंयसर आमचें सगळें निसंटन जाता. पूण बाब भयणीनो, खरेपणी आमचें तारण जालां जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला जाल्यार, खरेपणी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला जाल्यार, आनी जेजू सारको जाल्या म्हणून आतां पवित्र आत्मा आमकां दिला देवान, आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां जाल्यार, आतां बाब भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां उतर शिकयतलो, आनी परिस्थिती आमची वायट आसत जाल्यार तो आमच्या मनान हाडटलो तें उतर, आनी तें उतर आमच्या तोंडान सुट्टलें, आनी आतां आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावतले. हें आयज आमी हाचेर बरे भाशेन नियाळ करुया, आनी आयजच्यान उतरान रिगून रावया. ना तर बाब भयणीनो, मागणें, देवस्पण, तेस, लादाई सगळें करतलें हांव, पूण भावार्थ धरचें ना हांव, आनी भावार्थ धरिना जाल्यार आमचें तारण जावचें ना. आमी फकत धर्मान बुडटले हांव, आनी आमची परिस्थिती वायट जायत वयतली. पूण ज्या दिसा आमी भावार्थ धरतले हांव आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले हांव, पवित्र आत्म्या उदेशी तें आमच्या मनान हाडून आमी तें उतर पाळटले हांव, सगळे त्रास, सगळीं मोडां आमच्या जिवितान पयस जातलीं, आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावतले हांव. हेंच करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.